देवाचे वेदी सोडी हांवें खुशाल सोदोस म्हाका दितोल्या हांवें देवाचेर विश्वास दवरून हांवें तुजो उजवाड पोशिंदा तूं विश्वासी म्हूण कोणूय तुज्या ओळखी दोंगराची दोयेन म्हाका वाटाय देवाची वेदी सोडी हांवें खुशाल खायचो दोस म्हाका दितोल्या हांवें देवाचेर विश्वास दवरून हांवें सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. रोई मोंतेरो सोंपल्या 2 वर्सां भरतात. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. त्याच बरोबर पोसरेंबाट हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. विलियम फाल्कांव, जुआंव फाल्कांव, एनी फाल्कांव, वेरोनिका डायस, आल्बर्ट अल्मेदा, फ्रांसिस्को कार्दोज, विक्टर मेदोन्सा, सांताना अल्मेदा, ऑल्गा फेर्नांडीस आनी लुसियो कार्दोज. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. मोगाळ बाबा बेनो आज स्नान जाता बागीमोत जुआंव. आजची आमी दोबाजीक परब समारंभता सॉलेमनिटी ऑफ सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. जेजूच्या सोडवणीच्या वावरांत तो एक व्हड हातयार जालो. जेजूक पोरकुटूंक आनी जेजू पासत गोवायकी दिवंक आपल्या रोगतांतल्यान ताणें गोवायकी दिली. पूण आज आमी ताच्या जल्माचो दीस समोरता. ताच्या जल्मा वरवीं खुशालकाय इस्रायल पुर्जेक फावो जाली. आमच्या जिवितांतल्यान भावा भयणांक खुशालकाय मेळूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक आमी गोवायकी दिवंक हे मिसाची भेटेन ताचोच आदार आमकां मागुया. आनी मिसाची भेट आमकां फळादीक जावची पासत आमी पातके म्हणून उगडास करून खालतीकायेन देवाच्या आनी एकामेकाचें बोगसोने मागुया. सोरपविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेमो सुद्दां जाकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता. सर्पद्विदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रिसा काकूत प्रिसा काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा देवाक सुर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोरपद्विदा देवा बापा आमी तुका वाखाणटाव. आमी तुजी स्तुती करता.
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता, तुज्या तरुण गोवा पासत आमी तुका दिनवासता. सुमिया एकल्या जोनीत पुता जेजू क्रिस्ताक, सुमिया देवा, देवाचे शेडये, बाबाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं भोव व्हरतो. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, तुवें बासायलोल्या क्रिस्ताक सोमयांक घेवंक एक फावत असली पोरजा तयार करचे खातीर स्नानदातार बागीमोन जुवांक तुवें उपजयलोय. तुजे पोरजेक आत्मीक संतोशाची कृपा लाभय आनी सोर भावार्थ्यांची काळजां मना तारुणाच्या आनी शांतीच्या मार्गान चलय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुज्या सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जुनव्यानो, म्हजें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो, म्हाका चीत दियात. हांव जल्मोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसाडी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निरफोली वावुरलो, बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरोयलो. तोरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजें होक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्पोरान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. प्रितुमेच्या शिमा पोरयान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. म्हणया, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो तांव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका तावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरण्यो तुजे मुखार उगड्यो. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडलाय. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजी कर्तुत्वां अजापाची. ताचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. म्हाका गुप्ती आकारलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घोडलोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. दोम दुताच्या इतिहासा वेले वाचप.
पावलून म्हणलें, ताचो राजा जावं देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हजे काळजा सारको म्हाका जेसेसाचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खुशयो तो कोत्तलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे सोस्तींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणार उपजयलो. जोआन आखे इस्रायलाचे पोचेक जिवीत बदलपाचें स्नान प्रगटलें तेन्ना ताचे येणीचो खबर ताणें सांगली. आपले जिविताचें काम सोंपूचे वेळार जोआन म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताचे वाण्याचो वादोय सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणांनो, अब्राहमाचे कुलीचे पुता दुवानो आनी तुमचें मोदें देवाक भेटयलोलो हो सोडवणाचो निरोप देवान तुमकां धाडला. सोरेस्पराचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. तुका बाळकां म्हज्या भोव होत्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचायतलो, कित्याक तूं दोनयाचो वांटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. सो रेस्पो तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्यांसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एलिझाबेथ पोरसूर जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तुजे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका परबी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे झकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताची आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी तांणी फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुद्याच्या आख्या दोंगरी मुळखांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो असो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. आनी बाळोक वाडटा वाडटा बुदीन अखोंड जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे मजार दिश्टी पडोवेर तो अरोण्यांत रावलो. सुम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, कायतान, जुवांव, फोस्सो, फ्रांसीस, दुमींग हीं नांवां आतां आमकां तितलें आयकूंक मेळनात. आदीं हीं नांवां आसतालीं. कित्याक लागून समजिया कोणूय भुरगो जल्मलो, शापाय मेला जाल्यार ह्या भुरग्याचो शापायचें नांव ताका. शापायचो भाव आसा जाल्यार ताचें नांव ताका. आनी हे भाशेन घरांतलींच नांवां दवरतालीं. आतां आमी पळयता रोनाल्डो, मॅसी,
एम्बापे ही नांवां भुरग्यांक येतात. पूण खरें म्हणल्यार आदीं म्हणजे घरचीं नांवां आनी तातूंत जायती कुशालकाय आसताली. म्हाका दिसना न्ही 10 वर्सांनी कांयतान कोण मेवतलो म्हणून हो भुरगो. जॉन घडये आसत, पिटर घडये आसत, पूण थोडीं नांवां आमची आदलीं आसात तीं मेळनात. पूण नांव एकदम गरजेचें आसलेलें आमकां तशें जुदेवांक म्हणजे घोराणें फुडें वेता. आतां आयज नेमींग सेरेमनी आसलेली जुआंव बातिस्ताची आनी सगल्यांनी चिंतलोलें जाकारियास नांव पडटलें, कित्याक तें घराण्यांतलें नांव जुआंव म्हूण कांय ना. तरी आसतना एलिझाबेथ म्हणटा ताचें नांव जुआंव. ताचो अर्थ गॉड इज ग्रेशियस. सगळी आपले उदारपणान, आपले काकलुतीन, आपल्या मोगान देवान तांकां हो भुरगो फावो केलेलो तांचे जाणटे पिरायेर. आनी जुआंवूय जाण आसलो ताचें नांव, जाकारियासूय जाण आसलो ताचें नांव जुआंव आसूंक जाय म्हूण तोय मागीर बरयता आनी म्हणटा ताचें नांव जुआंव. आनी तेन्ना मागीर ताची जीब सुट्टा. पूण हो जुआंव सोडवणेच्या वावरांत एक मोठें हातयार. वी कॉल हिम द लास्ट प्रॉफेट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, कित्याक ताणें जेजूची वाट तयार केली. जेजूची वाट तयार केली. जेजूक स्नान दिलें, जंय देवाचो ताळो आयलो, आयकूंक आयलो हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. हो ताचें सगळें म्हजें दादोसपण आसा. बाप पूत आनी पूत म्हणटो आसा स्नान घेता. पवित्र आत्म्याच्या पारवो दिश्टी पडटा, पवित्र आत्म्याची खुणा आनी आवाज बापाचो. द होल ट्रिनिटी इज प्रेझेंट. आनी जुआंव बातिस्त ताका स्नान दिता. हो जुआंव बातिस्त लोकांक तयार करता आपल्या शिसांक. पळयात हो तो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. ताका जायते शीस आसलोले जुआंव बातिस्ताक. ताका आपणाच्या शिसांचें पडूंक ना. यू हॅव टू फॉलो क्रायस्ट. जेजूचो तुमी पाटलाव करूंक जाय. ताचे पासत हांव आयलां. ताच्या पांयाच्यो वाळणो सोदूंक हांव पुरतो न्हय, ताचो पाटलाव करात. न्हय फकत ताणें जेजूची वाट तयार केली, जेजू पासत तो मार्तिरूय मेलो. जेजू जियेतालो, जेजूचें जिवीत चलतालें, पूण तत्वां सत कितें तें सांगूं तो पाटी सरलो ना. कितें समजें सारकें ना सांगलें ओ देखून एरोदीक तूं तुज्या बाबाची बायले घेवन आसाय तें सारकें ना. आनी ताका जिवेशी मारलो, ताची गुमटी कातरली. हो भाग्यवंत दाखयता वाट ताका विचून काडलेलो आसा देवाची वाट तयार करूंक, जेजूची वाट तयार करूंक. पूण बाराबर आपल्या जिवितांतल्यानूय आनी रोगतांतल्यानूय ताणें ही गोवायकी दिली. ती परब आमी मागीर करतले, समारंभतले आगोस्ताची 27 बिहेडींग ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट. आयज आमी परब करता ताच्या जल्माची. तो जल्मलो आनी जायती कुशालकाय ताणें हाडली. आनी एक जायती फावटी इंटरप्रिटेशन आसा. ताणें आवयच्या कुसव्यांत उडी मारली जेन्ना मारिया तिका एलिझाबेथीक मेळूंक गेली. लीप ऑफ जॉय, कुशालकाय कित्याक सोमी मेळूंक आयला. हो सोमी ताच्या मुऱ्यांत आसा. आयज आख्या गोंयांत आमच्या आनी गोंया भायर पर्यान व्हडलें सेलेब्रेशन जातलें वेगवेगळे जायत्या भासांनी. थोडी फावटी गांवांत घुमटां कासाळीं वाजोवन मागीर सान्नां पणस ह्यो वस्तू मांडटात आनी बऱ्यो वस्तू काजारी जाल्यान देवदी करून आपणाचें ट्रेडिशन चालू दवरतात. जायते कडेन आतां नवी पद्दत जाल्ली आसा. स्विमींग पूल, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स थंयसर. मागीर आतां MLA आपणाच्यांनी करतात. सगळो सोरो आनी म्युजीक, DJs, पयशांचो फोदोळ इलेक्शनां जिखूंक जाय म्हूण हें सदांचें जाल्लें आसा. हो समारंभ करता आसतना जें कितें बरें आसा तें आमी सोडचें न्हय. थोडी परंपरा खऱ्यांनीच लोकांक एकवटान दवरताल्यो आदल्यो परंपरा. आतां घडये प्रायवेटायज जालां आनी कितें कितें जाल्लें आसा. जें बरें आसा तें आमी आपणावून वायट आसा ताचेर आमी निशेधूय मारपाची गरज आसा. जायत्यो वस्तू बऱ्यो जायनात.
संजेवा वरवीं जायतें बरें जाल्लें आसा. लोक एकठांय जाल्ला, कुटूंब रिलेशनशीप वाडलेलीं आसात, जावूं आनी सगळीं ती रिलेशनशीप बरें वाडटा. पूण जायते फावटी दुसरे वस्तू आसात जातूंतल्यान पातक वायट बरें न्हय तें जायते पसरता. ताचेर आमी निशेध मारूंक जुवांव बातिस्ता भाशेन देवाचो आदार आमकां मागुया. त्याच बरोबर आमच्या भावां भयणांक देवान राखूंक सांबाळूंक आयज तरेकवार मौज मारतली भावां भयणांक आनी एन्जॉयमेंट आसूंकूय जाय जिवितांत. पूण एन्जॉयमेंट करता तेन्ना रीत मर्यादीन ते एन्जॉयमेंट करूंक आनी देवान आमच्या भावां भयणांक राखूंक सांबाळूंक इमिसाचे भेटेंत आमी मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सोत मानता देवाक, सोत पदवीदार बापाक, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या आसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्वी सांबाळलो, आगोद मरेकाय जल्मलो, पोसम्या ताका ताणें क्रूस सुसले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका देंखिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चोडलो, स्वर्ग पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताणें जिवे मेल्ल्यांची मुर्ती करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक सभेक भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसुया. भेटोवन एक आमी गायन गावया. भावा भयणी बापाक भेटोवंक C10 पान 30 आनी 2, C10 पेज 32. म्हज्या भावा भयणांनो, ह्या आमच्या बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश मानून घेवन. सर्वेस्परा स्नानदातार बागीमोन जुवांवाचो जोल्म फावो त्या मानान समोर आमच्याक दानांनी तुजी वेदी आमी बोत्तांव. संवसाराच्या सुरवंडाराचें येणें ताणें आदी फुडेंच पुरगोटलें, तो येतोच ताका दाखोवन दिलो. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं, आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोड पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सोर्फ काडी आनी सोर्फताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करतल्या स्नानदातार बागीमोन जुवां वाताय आमी तुजी वोडटी मोहिमा वाकाणटाव. अस्तुऱ्यांक जल्मल्ल्या मदें खेरीत मानान तुवें आमकां संस्कारलोय.
आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयल्या सुरवंडाराक जल्मूच्या आदीं वळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक सगळ्या प्रवाद्यां मदीं ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. व्हांवती उदकां पवित्र करच्याक पवित्र स्नानाच्या गुडणाराक ताणें स्नान दिलें आनी आपलें रगत वारोवन क्रिस्ता वरवीं साक्षी दिवचें भाग ताका फावो जालें. देखून सर्गीच्या पदव्या सांगाती, ह्या संवसारांत थांबून आसतना आमी तुका वाखाणटाव आनी तुजे मोहिमे मुखार निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नवे आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचें बोगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबाना पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गूळ सोम्या तुझे मरण आमी समोरूंक आनी तूं परत येयसर तुझे पुनर्जीवनपण देखून सर्वेस्परा सुमये जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. रोई तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवच्यान उतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन उतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीमोत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, बागीमोत जुजे तिचो पोती, बागीमोत दोनमृता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूक
आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार. सुरवेस्परात सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाचे नोतेतले आमकां तुजे उदार काकलोतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोड ती पोदरी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्तांत वेदच्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या आत्म्याक सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शक्ती संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शक्ती संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शक्ती संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D16 जेजू म्हज्या पान 50 आनी 5 D16 पेज 55. जेजू म्हज्या किरकोळ मोसोतो तुमच्या चलयान ताची Maca
तूच स्वर्गा वेल्या उड्या हे जेजुये तुका आशेव रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना हे जेजुये तुका आशेव रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना गरिबाचे तुवें विराड घेतले दुर्बलांके जेजू भितर सोलो तुझे सुगून तुझी ओबित्रस्काय घेवन ये जेजू गोरीब काळजान म्हज्या तुझे सुगून तुझी ओबित्रस्काय घेवन ये जेजू गोरीब काळजान म्हज्या प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर्गेच्या मेंढ्याच्या जेवणात दादोशी जाल्ली आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. स्नान जातार भाग्यवंतोवाच्या जल्माचो संतोष घेवन येतलो म्हूण ताणें आदी फुडेंच सांगून दिल्ल्या तुज्या नव्या जल्माच्या घडणाराक जेजू क्रिस्ताक तुजी पवित्र सभा वळखूंक पावूं. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. मोगाळ बाबा बिणानो, आयज आख्खें गोंयभर आनी गोंय भायर सांजें सेलेब्रेशन जातलें. तुमी सांजें सेलेब्रेशन एन्जॉय करात, पूण सेफ रावात मातशें. ओके, देवान तुमकां राखची, सांबाळची आनी ही जबाबदारी दर एका नागरिकाची. हॅपी फिस्ट. Wish you the same, Father. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर्पद्विदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळोपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामियेल महाबळ्या, रडायेच्या दिसा तूं आमकां राख.
देव चराचरां कटेपणांतली आनी त्रासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी गालती पडी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुंगला देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमराल लुटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक चलपतात. आमेन. भोव भाग्यवंत माई, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरोबासो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरुपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई, आमी तुजो मोग कोत्ता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्ती भितर सोर आमी कोत्तेल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई, आमकां हे उपकार जोडून दी. कायलांचेर जोरी धरून गोठाय. जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग एक पवित्र मोड तुज्या पुत्रा सोवे सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितली माई, आमचे पासत विनोती कर. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें माई मारयेच्या एकाच उतरान गलिलेच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यांत तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तुजे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराचे माई, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोतेल्यांक पाव, ताळ्ळ्यांत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्या गरजांनी मागणे. हे आदाराचे माई, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लावन मागता. कोस्ट दूख, उस्के कोती, विगणां सोगेस्तां हे आमचे निर्भाग हाडलेले कुरीस. ह्या उचोड्यांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोस्तान आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सुस्तिकायेन सगळें सुसूंक आदार दी. आमच्या पाप साहेबाक, बिस साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जणवाय आनी शोणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मुनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जेशे कर म्हूण आमी मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आनी पवित्र आत्म्याची सुचोवणी प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्या प्रमाण आमी मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस भावार्थ्यांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण आमी मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयोसो आनी तुज्या मोगाची बोगीची कर म्हूण आमी मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. ह्या वर्सा फावो तितलो पावस आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यो खाशा गरजो ओगेपणान मारयेचे विनोदीन देवा फुड्यान दवरुया. Zasłoda daracie mojej.
भावार्थ्यांची मागणी. हे आदाराचे माये तुगरे सुशिलदार देवाची सोर देणी तूं आमकां वांटाय. आमा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांतान तूं आमच्या पातकांचे मोगसणे आनी आमचे तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेतांव ताळ्यांच्या वेळार तुका उलो मारून सुकल निर्भागी बाळार जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटा पर्यान जिवंक आनी आयत्या मनान बेल्याची सेवा चाकरी करून तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आता आमी सर्वय समूह आनी काळाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत चरणा खाल जिवंक आमकांच वोपून दिवया. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचविताय आसा. दुसऱ्यामध्ये सुदो आनी सुदो जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माये हांव पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमची पासत विनंती कर देवाचे भाग्यवंत माये. क्रिस्ताच्यो वासावळ्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें आम मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां ज्या काळजांत हांव तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सुरवणीचो फोड सदां काळ सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंता पासत मागुया. हे सुमया कुडीचे वसोकतायेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलोल्या आत्म्याक ओप दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टा वरवीं नितळ जावन वेगळे तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगात आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सोबे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. मेमोरारे बोव कोनवाडी आंकवार मारी उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो. तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंकवारेची आंकवारी माये म्हजी तुजे चडशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताची माई म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. यू 30 आनी 3 जैतिवंत आमचो देव पान 248. यू 33 पेज 248.